प्रायमरी ऐकून तरी घ्या लॉक आणि काय करता स्टुडंट लॉक करपाचे स्टुडंट आम्ही किती मारामारी करता होतो ना आम्ही विषय उचलून विषय सांगता आणि फक्त ऍड्रेस करून होता तुम्ही आमचा एक्सपर्ट करायचा आहे जमा इंग्लिश झालेला आमचा तुम्ही होणार नव्हतं तुम्ही आमचा एक्सपर्ट करा आम्ही विषय उचलून विषय सांगता इज्जत करता तर आम्ही बाकी इंग्लिश जातो युनिव्हर्सिटी फॉर द स्टुडंट ते अगेन स्टुडंट करतात सगळे कामं अरे हमका जाए हमका जाए हमका जाए हमका जाए हमका जाए अरे हमका जाए हमका जाए give us justice 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 अरे जोना रे मोठा मोठा त्याने 3-4 कॉल केले ऑलरेडी काय जाऊ ना सर तुम्ही या ना मागे आम्ही बोलता 5 मिनिटं झाली 5 मिनिटं राहू 5 मिनिटं राहू 5 मिनिटं काय जायना न्हू जाल्यार आमी गेट म्हणून वयतले भितर 5 मिनिटां जर गेट ओपन जायना आमी गेट मोडटले रजिस्टर ओनली कोडूच ना हांगा एकू ऑथॉरिटी ना एड्रेस करपाक इशू म्हणजे युनिव्हर्सिटी आसा कोणाक जर स्टुडंटाक इशू एड्रेस करपाक कोण नाल्यार युनिव्हर्सिटी आसून फायदो कितें बेसिक रजिस्टर काल नासली पयर सुद्दां नासली रजिस्टर तो लीक खंय रजिस्टर खंय गेला देवाक खबर युनिव्हर्सिटी डोंट हॅव परमनंट रजिस्ट्रार ही ऑफिशियली रजिस्ट्रार आहा टेम्पररी रजिस्ट्रार आहा युनिव्हर्सिटीक एक रजिस्ट्रार गावना आमच्या गोंयांत कितले बरे बरे प्रोफेसर कोणाक तरी अपॉइंट करात आनी रजिस्ट्रार परमनंट बेसीसर घालात आमचे स्टुडंट्स हांगा स्टुडंटाचे पाड घालतले आमचो डिमांड आसलो क्रिस्टल क्लियर की एग्जाम शुड बी इन ऑनलायन मोड 21 डिसेंबराक आमचे टेस्ट केल्लो तेजे मागीर एबीवीपी केम हियर आणि फुल इश्यू तो डायवर्ट केलो एबीवीपी तो डिमांड आसलो की एग्जाम शुड बी पोस्टपोन एबीवीपी आणि युनिव्हर्सिटी मेळोन तो इश्यू डायवर्ट केला दोगूय जाण मेळोन आणि स्टुडंटांक फळान घातला एबीवीपीन सो आर डिमांड इज क्रिस्टल क्लियर दॅट एग्जाम शुड बी इन ऑनलायन मोड कित्याक युजीसी जी बॉडी आहा युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन तांच्यांनी सुद्दां म्हटलां की एग्जाम कॅन बी इन ऑनलायन मोड अँड ब्लेंडेड मोड then why university not following that university should follow that and other states like Madras University Mumbai University Delhi University तांच्यांनी ऑनलायन घेतला जाल्यार ऑनलायन घेवपाक कितें जाता we want justice we want justice we want justice आता आमी 5 मिनिटां रावला 5 मिनिटां समज गेट ओपन करना आमी जाल्यार गेट फोडून भितर वयतले कित्याक हे बारीक बारीक इश्यूंचेर सॉल्व जायना बारीक बारीक इश्यू सो आता आमी उगी रावचे ना जेन्ना पर्यंत आमचो इश्यू सॉल्व जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासून वयचे ना Give us justice! Give us justice! Give us justice!
लायब्ररीन केस घाला पॉझिटिव्ह केस आणि त्यांच्यानी 2 दिसा खातीर कॉलेज बंद केला. सो हे केन्नाय जावंक शकता कित्याक आनी गोंयांत सुद्धा केसी अजून कमी जावंक ना. दिसान 50, 60, 100 केसी आसा. जेन्ना कांयच केसी नासले तेन्ना पयलींचो रजिस्ट्रार YV रेड्डीन तेणे एक्झाम ऑनलायन केलेली. लास्ट सेमेस्टर 8 सेमेस्टर ऑनलायन जाल्लेली एक्झाम आनी सगळे भुरग्यांक ऑनलायन आन्सर करून सगळे भुरग्यांक डिग्री गावला. तर आतां ऑनलायन करपाक कित्याक आतां सुद्धा केसी सुद्धा जॉब सुद्धा आनी ज्या सायटींक जर तुमकां जॉब गावचो ना मार्कशिटार तुमचे मोड ऑफ एक्झामिनेशन ऑनलायन मेळटा तशें कांय ना. तांकां डिग्रीज गावले ती कामाक सुद्धा लागले. हे बेश्टे गोवा युनिव्हर्सिटी एंड ABVP फटयता की मार्कशिटार मोड ऑफ एक्झामिनेशन ऑनलायन येतो. तशें कांय ना. युनिव्हर्सिटी तशें कांय घालना आनी ABVP सेट दॅट सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर आहा म्हणून ऑर्डर बी कांय ना. हे बेश्टे भुरग्यांक फटयता. एक्झॅक्ट ऑर्डर आहा UGCचो दॅट एक्झाम कॅन बी इन ऑनलायन मोड, ऑफलायन मोड ऑर ब्लेंडेड मोड. तांच्यांनी युनिव्हर्सिटीक हे दिला फ्री हँड दिला. यू कॅन कंडक्ट एनी हाव म्हणून. सो युनिव्हर्सिटी शूड फॉलो दॅट अँड शूड कंडक्ट द एक्झाम ऑनलायन. बेश्टे भुरग्यांक फटोव नाका. आमचे म्हणटात तुमचो फ्युचर पिड्यार जातलो. समज एक्झाम आन्सर केलो आनी भुरगो मेलो तेजो फ्युचराक पावचोच ना. तो पिड्यार आनी खंयचो जातलो. तो आतांचें चिंतूंक जाय तुमी की आतां कितें जालें जाल्यार कितें जातलें भुरग्यांचे पेरंट्सांचें कितें जातलें. सो दे शूड कंडक्ट द एक्झाम इन ऑनलायन मोड. तुमकां काम गावचो ना आमी अशें म्हणप ना. काम भुरग्यांक गावतलोच. आनी इंजिनियरिंगाक फायनल सेमेस्टर पळयना. 3rd इयर पळयता आनी 4th इयर पळयता. एक सेमेस्टर कोण जॉब कोण दिना. फूल एंटायर 3rd इयर आनी 4th इयर पळयता. सो हे बेश्टे भुरग्यांक पिशान काडटा. हांकां ऑफलायन करपाचें ऑनलायन करपाचें एक्झाम ना. हांकां बेश्टे ऑफलायन करूंक जाय. कित्याक आय डोंट नो वाय CM कांट होल्ड अ असेंब्ली ऑफ 40 मेंबर्स आनी आमी फायनल स्टुडंट 20,000. वाय युनिव्हर्सिटी वॉन्ट्स टू कंडक्ट इन ऑफलायन मोड. सो आमी हांगासर उठचे ना. सो आतां आमी सगळे आहा भितर चड आम्ही स्टुडंट कितलो टायम लागतलो सर उलोवपाक कितलो टायम लागता 2 मिनटां पुरो 2 मिनटां पुरो सर उलोवपाक 5 जाणांक 10 जाणां इन्स्ट्रक्शन किती रे 9 जाणांक धाड म्हणून मागीर आम्ही ऐकता किती जाणां 5 जाणांक धाड म्हणून तुम्ही रेडी करतो. हो रेडी केला तुम्ही धाडत ना. कोण 5 जण नाव दी. 5 जण येता सर पुलीस येता सर 5 जण. एक स्टुडंट आहे लेडी स्टुडंट आहे. हाड कोण बाकीचे सगळे गेटीचे बाहेर गेटीचे बाहेर मला मी अरेस्ट करतो. मला कंप्लेंट घेता अरेस्ट करतो. पहिले सांगता तुमची कंप्लेंट घेतो यांची युनिव्हर्सिटीने अरेस्ट करतो तुमका. सर अरेस्ट करतो दादागिरी अरेस्ट कसं करतो दादागिरी करता आम्ही दादागिरी करतो. आम्ही तू धमकी सीएम तो धमकी तू आ धमकी कोणाला अरेस्ट करतलो तर तू अरेस्ट करतो म्हणटा तू धमकी तू त्याच्या काय आम्ही पोहोचच करत नाही. 5 जण धमकी तू काय सांगला
अरेस्ट करतलो कितें अरेस्ट करतलो अरेस्ट कसो करतलो आम्ही ऐकले आणि तिकडे धाडले तू म्हणते अरेस्ट करतो म्हणून. पूण तू बरें तूं सांग न्हू अरेस्ट करतलो म्हणजे धमकी धमकी पांच जाण रावला मरे हांगा तू धमकी दिता पुलीस मारया पुलीस आनी सीएम धमकी दिता भुरग्यांक प्रोटेस्ट करपाक सुद्दां रायट ना ह्यो हाल जाला गोंयाचो लोकांनी पळोवंक जाय आनी फुडले इलेक्शन हांकां दाखोवंक जाय. कोण कोण पाच फाय 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 पांच जाण एक लेडी युनिव्हर्सिटी कोणाची स्टुडंटाची आम्ही पिसफूल आयिल्ले आम्ही स्लोगन सुद्धा मारून पिसफूल आयिल्ले तू आता येयला एक वर्सून हांगा रावला आम्ही एक वर्स जाले सोडूंक जाय न्हू 5-10 जाण तरी सोडा काय सोडना चल्ला कितें